आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं दी म्हणून आमी मागता सांगत आसे. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक आनी 7व्या दिसाच्या ह्या नोवेनाक बरो येवकार आमी मागता. देवाचो कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडतली. पाळूक जेजुताय मोगाच्या भाव भयणीनो, आंतरीक सुडका जोडची वाट कश्टांची आसयत, पूण ती सर्वेस्पराच्या कृपेच्या पोशणान आत्म्याक सलिसायाची करतली म्हणलो बरवोसो आयची देवस्तुती आमकां दिता. नोवेनाच्या 7व्या दिसा आमी देवाची कृपा जोड जैत आनी सण सड म्हणल्या विशयाकाल नियाळ चलयता. आत्मीक झूज तें दिसत्या आनी दिसाना त्या संवसारा मदलें, कूड आनी आत्म्या मदलें, आपणूंक सकता आनी आपणूंक जायना तसल्या संगती मदलें. अशें आसता दिसच्या संगतींक जिखोंक आमी मिनत काडयेत, पूण दिसानान त्या संगतीचेर जैत व्हरूंक देवाची कृपा खंडीत जाय. आमी काडच्या वावटी प्रास देवाची इल्लीशी कृपा आमकां उंचायेक व्हरीत. साक्रामेंत, मागणें आनी बायबलीक जिणी हाका पुरक. आमचे सर्व प्रयत्न केल्ल्या उपरांत आमची तयाराय आनी तिरासाण पळयल्लो देव आत्म्याक ताच्या कृपेन उर्बेन घेता. हें घडल्यार आमी आत्मीक झुजांत म्हत्वाची प्रगती सोडल्या म्हण अर्थ. आज ह्या नोवेनाच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमच्या पिडेस्त भाव भयणी बसत मागता. कश्ट आनी पिडे निमती आमचो आत्मो कंगल जायना जावं, बगार क्रिस्ताच्या जिवनपणाचे सक्तेन बरू आनी सर्वे काळी ताका स्तुती होगलाब दिवचे तसली जावच्याक आनी ह्या वरवीं आत्म्यान नितळ जावच्याक प्रेरण मेळू म्हूण मागया. Mukavinyasuni ami aya Santus Mutani Rusum Bapa Tuka Viti Bukti Ami Surya Stuti Kau Tuji Dunia Dewa Dewani Deniku Amjaya Karsa Ani Amjaya Bona Vakarta Bapa Tuka Pitu Muka Busu Amcha Karsa Muka Vinyasuni Ami Aya Santus Botani Usum Bapa Tuka Viti Bhakti Ami Surya Stuti Kau Tuji Dunia Dewa. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या आसमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ते मोगाच्या भावनान भयणो, देवाची कृपा जोड आणि जैता निसण सोड अशें म्हणून आमी आयचो ध्येय नियाळता. जायते फावटी आमी कृपेन जियोंक ना, आमचें जिवीत देवाक भेटून दिल्लें जावंक ना. आमी पातकाद्वारे देवाचो संबंद आमी तुटयला. ह्या सर पातकांचे उडास काडया आनी देवापाचें बक्षण मागया. अशें नितळंतच करनान हें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. हांव पातकी सर फुदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुजगुन्या उसरून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओमचो अपराध, ओमचो अपराध, ओमचो बोड अपराध
त्या पासोब घेवन सदां संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोम्या प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सरवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासिलेल्या ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सांव पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. हर एक तरान आमी कश्टातांव तरी आमी कंगल जायनाव. वाट कळनासतना अंतरांत संपडतांव तरी निराशेन बुडानाव. आमी दगदणी भोगतांव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक नाव. जायते पोटी आमी धरणीक शेवटातांव तरी मरनाव. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सोवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे उजीर ओडतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कुरपे सोशीवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गस्तुती अदीक अदीक चडटली. ह्या पासोत आमी दैर सांडिनाव. जरी आमचे बायले सैम इल्ले इल्ले नासावन येतात तरी आमचे भितरले सैम जिवान बरोवन बरोवन येता. देवाचें उतर हें. Servis por
उजव्याक म्हज्या रावता दिसा वतात वाराच्या सान्याक सावळी मुझेर घालता सर्वेस्परान रचला सरकारी संसार ताची थाम येता म्हाका आतां कीर्तन गाया सोम्या आमच्या स्तुती करा नामाकाच्या बुकर्सिया रायाक आमच्या सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराचे 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 जय सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुझ्या सोबे आसो सांसुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता हर एक मनशाक उजवाड येतलो खरो उजवाड संवसारी येवचो आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मरी फात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच परजेन ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले ती जल्माली न्हय रक्त मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहजली जुवावनो ताचे विशांत रुजवात दिवन परगटलें तो म्हजे उपरांत येता तरी म्हजे आदीं आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्नान घेता म्हण ताचे विशांत हांवें सांगलें तो होच ताचे परिपूर्णतेथंय आमकां सर्वांक कुरपे वयर कुरपा लाभल्या कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मरिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मरिफात आयले देवाचे अवतार हे क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा देवाची कृपा जोड जैता निसन चड आमकां सुमेस्तांक जैत गरजेचें जावं दी लौकीक जिवितांत या आध्यात्मीक जिवितांत खंयसर आमचें मोत आसा आमचें काळीज आसा थंयसर त्या क्षेत्रांत आमकां जैत आपणायचें म्हणून आमकां आशा आमची खुशी जर तर आमचें ध्यान आध्यात्मीक जिविताचेर आसा खंडीत जावन आध्यात्मीक जिवितांत आमी बरेपण जडूंक जाय आमी ओंसलें जिवीत जियोंक जाय आनी अशें सोम्याक आमी मेळोवन सोम्यात आमी एक जावन आमी आध्यात्मीक तरान जैत आपणा जाय म्हणून आमची आशा जावन आसता तर ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसा असल्या एका विशेष कुरपेच्या जिविता विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमकांय हर एकल्याक सोमी कुरपेचें जिवीत जियोंक आपोवन दिता आनी अशें कुरपेच्या त्या जरीद्वारे कशें आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत बलिश्ट करचें कशें आमचें क्रिस्ती जिवीत भोव सोबीत करचें आनी अशें कशें आमी ह्या कुरपेच्या जिविताद्वारे आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवची गी म्हणून आमी नियाळ करन आमी आमचें जिवीत सोम्या मुखार दवरन जर तर आमी फुडें सरता खंडीत जावन आमचें जिवीत असलें जावंक शकता तर कृपा म्हळ्यार कितें कृपा म्हळ्यार देवान मनशा थंय दाखोवची दया माया वा बरेपण
ह्या देवाच्या बरेपणाक मनीस योग्य न्हय जाल्यार देव आपणाच्या स्वंत कुशेन आनी आशेन आमकां ताच्या कुरपेची जर फावो करता आनी ही कुरपा जावन आसा देवाचो पवित्रात्मो देवाचें हजर पावनो आमचे थंय केन्ना आमच्या जिवितांत देवाचें हजर पावन आसा केन्ना आमच्या जिवितांत पवित्रात्म्याचें हजर पावन आसा तेन्ना आमचें जिवीत कुरपेचें जिवीत जावंक पावता आमचें जिवीत सोबयाचें जावंक पावता आमचें जिवीत नीज क्रिस्ती रुपाचें तें जावंक पावता आनी देखूनच आमी जाणाव देवाच्या कुरपे विने आमी कसलेंच बरें मेट काडूंक शकना हांव जेन्ना देवाची कुरपा आसा आमकां सर्व सोंपें जाता सर्व बरें जाता आनी अशें आमी क्रिस्ती जिवीत जियोंक आमकां भोव सुलभ जाता देखून आमी पयलें समजूंक जाय की देवाचें हजर पावन म्हजे थंय आसूंक जाय देवाचें जिवीत म्हजे थंय आसूंक जाय जेन्ना देव म्हाका म्हज्या क्रिस्ती जिवितांत आपलो सांगात दिता तेन्ना खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत नवाल करता म्हज्या जिवितांत अजपां करतात मुख्य जावन कुरपेंत दोन विधाची कुरपा आसा एक सांक्तिफिकार करची कुरपा आनी दुसरी जावन आसा वास्तवीक या यथार्थ कुरपा आमी इंग्लिशान सांगचें जाल्यार सॅंक्टिफायींग ग्रेस अँड द एक्चुअल ग्रेस ही सांक्तिफिकार कुरपा देवान आमकां दिवचें भाग्यवंतपण जावन आसा देवाचें हजर पावन जावन आसा हें आमकां आमच्या बौतिझमाद्वारे मेळटा आमी पात्र घेवच्या हर एका सक्रामेंतांत आमकां ही सांक्तिफिकार कुरपा वा सॅंक्टिफायींग ग्रेस फावो जाता हें आमकां भाग्यवंतपणाचें मेट सोडून वचूंक आमकां अवकाश करून दिता आनी वास्तवीक वा यथार्थ कुरपा वा एक्चुअल ग्रेस आमी म्हणटा ही ग्रेस ही कुरपा देवान आमकां तात्कालीक रितीन दिवची जावन आसा आमच्या कार्यांक आमच्या सदांच्या एक्शन्स आमी म्हणटा when we perform certain holy actions we need grace आनी ह्या भाग्यवंतपणाची कार्यां आमी करता आसतना देवाची कुरपा आमकां मेळटा आनी ह्या कुरपेद्वारे आमी जें कितें करूंक भायर सरता तें सुफळ जाता बरें जाता ताचे वरवीं आमकां आमच्या कुटुंबाच्यांक आमच्या सत्संबाराच्यांक आनी सर्वांक क्रिस्ताची साक्ष दिवंक आमकां फावो जाता तर आमकां कुरपा कित्याक जाय हर एक जिवीक आपल्या अस्तित्वांत आनी करण्यांक देवाची गरज आसा मनशाक आपणाच्या स्वाभाविकतेच्या भायर कितेंय समजूंक जायना कितेंय करूंक जायना जर तर आमी देवाची मांडावळ समजूंक जाय देवाची खुशी आमकां कळीत करूंक जाय तेन्ना देव आमकां एक विशेष रितीचें बळ आमच्या मोतीक दिता आनी हें बळ जावन आसा देवाची कुरपा ही बुदवंतकाय आमकां देवान दिवची जावन आसा देवाची कुरपा आनी ह्या देवाच्या आदारान आमी आमचें जिवीत बरें करूंक क्रिस्ताच्या त्या तत्वां बरी आमी जियोंक क्रिस्ताची खुशी करूंक आमकां सोंपें जाता तर मनीस स्वाभावीक तरान देवाचो मोग करूंक शकता गी आदांव करसतना देवान आपल्या स्वरुपाचो आनी सारक्याचो जावन रचलो पाता करच्या पयलें आदांवक ह्या कुरपेची गरज नातली कित्याक म्हूण सांगल्यार देव सदांच ताचे थंय आसलो हजर आसलो विशेष रितीन हजर आसलो आनी देखून ह्या कुरपेची ताका गरज नातली केन्ना आदांव न्हू पाताक आदारलें आमी म्हणटा आदांव पडलो म्हळ्यार देवाच्या दृश्टेंतावन भायर पडलो देवाच्या संबंधांतावन पयस गेलो आनी अशें जेन्ना मनीस देवाच्या संबंधांतावन पयस वता तेन्ना ताका बरें करूंक
देवाची खुशी करूंक कश्ट मारतात आनी हें समजल्ल्या देवान ही कुरपा रचली आनी ही कुरपा ताणें आदांक आनी ताच्या पिळगेक फावो केली आनी अशें परत ह्या कुरपे वरवीं मनीस देवा थंय एक जावंक आनी देवाचें जिवीत आपणावन जियोंक ताका देव कुमो करता आनी देखूनच आमी म्हणटा देवाची कुरपा आमकां जाय देवाचें हजरपण आमकां जाय देवाचो संबंद आमकां जाय तेन्ना मात्र ह्या कुरपे द्वारे आमी आमच्या मदें संबंद वाडोवंक आमकां सोंपें जाता तर कुरपेचो प्रतिफळ कितें कुरपे वरवीं मनशाची पातकां भोगसतात आनी गुन्यांव धुवन वेता गिल्ट इज टेकन अँड सिन्स आर फॉरगिवन पातकांतावन नित्यवंत करप वा निर्दोशीकरण देवाच्या कुरपेतावन उपजाता मनशाक देव आपणाच्या कुरपे वरवीं निर्दोशी करता ताचे पाताक तो पुसून काडता खंडी जावन हें आयकत आसतना आमकां धैर्य मेळोंक जाय आमचो देव कितलो मोगाचो गी म्हणून आमचो देव आमचो बाप आमी पडल्या वेळार ताच्या संबंदा भायर गेल्ल्या वेळार तो परत आमकां वेचीक बापय बरी वेचीक पुतांक धुवांक सोदून वेता आनी परत आमकां कुरपा दिवन ताच्या संबंदांत परत वाडोवंक आमकां तो तयार करता आनी हें हर एका सक्रामेंतांत जाता म्हळ्यार हांवें युक्रिस्ताच्या सक्रामेंतांत तें जाता आनी आमी कुंभसारच्या सक्रामेंतां वता आसतना थंयसर आमकां परत सॅंक्टिफायींग ग्रेस या सांक्तिफिकार कुरपा आमकां मेळटा परत आमी ती भगवंतपणाची निसन सोडोवंक तर मोगाच्या भावना आनी भयणो कुरपा आमकां देव दिता कुरपा आमकां जाय देवाचो संबंद आमकां जाय तर देवाचो संबंद आसल्यार देवाची कुरपा मेळ्ळ्यार सगळें बरें जाता गे सगळें आमी करूंक शकता गे देवाची कुरपा आमकां मेळटा वय पूण त्या कुरपे सांगता आमचें स्वतंत्र आमी तें गळसूंक जाय आमच्या खुशेन आमी देवाचो मोग करूंक जाय आमच्या स्वंत खुशेन आमी देवाची खुशी करूंक जाय केन्ना हांव मरये बरी वय म्हणटा देवाच्या कुशेक केन्ना हांव मरये बरी सदांच सोम्याची स्तुती गायतली म्हणूंक हांव मुखार सरता तेन्ना खंडीत जावन आमकां ही कुरपा आमचे थंय काम करता नाजाल्यार आमी म्हणयेत कुरपा कितली आसल्यार चिंत्या भायर पावस येता पावस वत्ता आनी हांव एक बुराक आसलो एक कोडसो घेवन भायर रावता पावस ताचे भितर पडटा पूण बुराकांतल्यान ते उदक भायर वेता आनी कोडसो केन्नाच भरना आमकां उदक मेळना कुरपाय अशीच जावन आसा देव शिरंदरी कुरपा आमचे थंय वता कित्याक तो आमचो बाप आमचो मोग करता पूण जर तर आमच्या जिवितांत जायते दोंपळे आसात मोसोर म्हणलो दोंपळो आसा हगे म्हणलो दोंपळो आसा बारीक फोंड दिवचे तसले दोंपळो आसा हेरांक बरें जावन जो म्हणून चिंचे तसली मोत आसा अशें जायते अक्रिस्तांव दोंपळे म्हणयेत क्रिस्ताक सरी न्हय आसले दोंपळे म्हणयेत जर तर आमचे थंय आसा खंडीत जावन ती कुरपा थंयसर रावना त्या कुरपेचें बोळ आमकां मेळना जर तर आमकां कुरपेचें बोळ मेळोंक जाय हे दोंपळे आमी बंद करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार ह्या दोंपळ्यांतल्यान सैतान आमचे भितर रिगता आमचें जिवीत पाड करूंक शकता आमचें बोळ पयस व्हरूंक शकता आमचें बोळ नपयस करूंक शकता तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें जेन्ना देव आमची संपूर्णतनान सडमण करूंक चिंता आपणाच्या पुताक धाडटा आनी त्या पुता द्वारे आमकां परिपूर्ण तरान कुरपा मेळटा कित्याक म्हूण सांगल्यार देव तो जावन आसलो मनशा रुपी घेता संवसार येता आमचे मदें जियेता इमानुएल देव आमचे सोवे म्हणजे
कृपा आमचे सोवे देवाचें बोळ आमचे सोवे अशें संपूर्ण तरान जी कोण क्रिस्ताक पाती येतात क्रिस्त सोवें जियेतात क्रिस्त सोवें चलतात क्रिस्त सोवें आसतात क्रिस्त सोवें एकामेका संबंद रचन करतात खंडीत जावन तांचें जिवीत संपूर्णकायेक पावता बरेंपण तांचे थंय जाता संतोश तांचे थंय आनीक चडीत मापान तांकां फावो जाता आनी जैताची निसन ती सोडोवंक पावतात अशेंच आमी आयच्या पयल्या वचपान ते आयकलें देवाचो शिवोर कृपेचो शिवोर देव मनीस जाल्ल्यान आमकां संपूर्णतान फावो जाला त्या देखून आमचें भायलें सैम नाश जावन येता आनी आमचें भितरलें सैम जिवान भरता सांबाळुची उतरां भायलें सैम नाश जाता आनी आमचें तें भितरलें सैम म्हणजे दैवीक सैम देवाच्या सरक्यान आनी सुरप्यान रचलें तें सैम बळादीक जाता जर तर अशें जायना आमच्यान कसल्यांच बरेपणाचें मेट काडूंक जायना मोगाच्या भवना आनी भयणो आमी आमचो वावर क्रिस्तांव जावन इतलोच हें भायलें सैम नाश करूंक प्रयत्न करचें आनी हें भितरलें सैम बळादीक करचें हें भितरलें सैम आमी उक्त्यान भायर दाखोवचें हेंच जावन आसा क्रिस्ती आपोवणें हेंच जावन आसा क्रिस्ती जिवीत भायलें सैम नाश करून भितरलें सैम आमी बळादीक करचें जिवान भरचें म्हळ्यार कशें चिंत्या एकलो म्हाका नाका जाल्ल्यो गाळी सवंता ताच्या सांगता हांवें बरसोन आनीक जोरान नाका जालें ताका फाटी जाप दिवंक म्हजें भायलें सैम मनशा सैम म्हाका बलिश्ट करता पूण जर तर हांव चिंता हांव एक क्रिस्तांव हांवें ताच्या बरी जावंक नजो हांवें तशें करूंक नजो ताका हांवें बक्षीस जाय ह्या परिस्थितींत ह्या सिच्युएशनांत हांवें पयस वचोंक जाय अशें हांव ताका गाळयेक गाळी फाटीन दिना पूण थंय समाधान हाडूंक प्रयत्न करता जाल्यार म्हजें थंय भायलें सैम उणें जावन आयलां आनी भितरलें सैम जिवान भरलां चिंत्या म्हाका म्हज्या स्वभावान मोस केला म्हाका मेळचो आसलो आस्तीचो वांटो ताणें घेतला आनी म्हाका समासम वांटो करून दिवंक ना आमी सादारण तरान आमचें चिंताप जावन आसा आमी कोर्टीक वचचें ताचे विरोध झुजचें म्हज्या स्वभावा विरोध हांवें झुजचें पूण जर तर हांव चिंता हांवें तो म्हजो भाव जें कितें म्हाका मेळ्ळां हांव हातूंत संतोश पावतां कोर्टीक वचून न्याय नितींत झुजोवन म्हाका कितें मेळोवंक आसा हांव बोगसून जियेतां म्हाका अन्याय जाला वय पूण क्रिस्त सोमी म्हाका आशिर्वाद दितलो म्हाका भरपूर तरान तो बरें करतलो म्हूण समजून हांव जियेतां खंडीत जावं थंयसर भायलें सैम नाश जावन येता भितरलें सैम बरें जावन येता जिवाळ जावन येता तर मोगाच्या भावना आनी भयणो आमी ह्या विशयांत ध्यान दिवया आमकां सोमेची कृपा सदांच आसा ती कृपा हजर आसा देवूच आमचे सोवें आसा तर आमकां कोण जाय आमकां कोणाचीच गरज ना आमकां देव आसतना कोणाचेंच भंय ना देवाची कृपा आसतना आमी बलिश्ट आमच्या अस्कतकायेंती आमी बलिश्ट जावंक पावता कित्याक म्हळ्यार देवूच म्हजें हातेर देवूच म्हजें कोटें देवूच म्हजो भद्र आसरो तर असलें चिंताप घेवन आमी जियेवया आमच्या मोतीक ताच्या कृपेद्वारे तसो सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालून दी आमची मोत उजवाडोवन दी आमचें काळीज आनीक चड मोगान पेटोवंक तो आमकां फावो करून दी आनी अशें आमचें जिवीत आनीक सोबीत जावं दी क्रिस्ती शेगून आनी नेटेल्लें तें जावं दी आनी जेजू सोबीत गवळी बरो गवळी आमकां वाट व्हरून वचोन दी आनी आमचें जिवीत सोबायेन बरोवन दी आमेन Sumya tukatin kiteha zakari knuji Hatam botasu tuka adu yeta Vundu dakasu deni tuja mukhaji Mujhe jivan kelate pavan Puvitra marudra tuja
तुका म्हाका भेटोवन दिता स्वाती तुजे सेवेन सोम्या आसां मागता सोम्या तुका देव कितें जावं कारीक म्हजी आतां पोटां सोडून तुका आडूंक येता हुंडो ताका सोडून देणी तुज्या मुखाची म्हज्या मोगाळ भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदुदा देव पावमंत दसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुकीच्या देवाक सरीसफोर म्हणून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी पेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोरक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काल्यानी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांती आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मोरेचे उदारिताने कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुना जिवान पावन उगडापें केलें अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता पवित्र 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 सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसार पडला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय सरेस्वराचे नवी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या दारुणी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची. तेच परे जवान जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta så gott purgatoria. तुझ्या कुसारी बुराची कष्टाची छाती तुझे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडबंदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा हाके पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा लुईस पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकोळट कर. तांकां तुजे इश्ट खातीर अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणे मागतांव. आमकां म्हळ्यार देवाची मेळ संगती भगवन सुसे तिसो निश्कळवंतपती भगवन धर्मदूत आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्मेदार बापा सर्वंदनने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना भक्तीपणी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पुजो, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरास आमकां दी आनी आमचे शिकलेल्या शिकाव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तारणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्थ काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मागोसोन एक वर्साचो गुट जावन एकामेकांक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शिलेच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी. सुमया जेमचे प्रेमचे मुखा फोवना तुज्या उतरान आमकां भलायकी मेळटली. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासो तो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवोन
सगळ्या मनशांक फावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गा तुका ससनाक वाकणूक आमकां फावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इस्तावन जियेलो, सवतारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यां शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांक तांच्या गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आतां आमची चड त्या सवा आमी बाळका जेजू मुखार दवरया. पिडेस्ताचो दिसवो प्रत्येक तरान आमी सर पिडेस्तां पासत मागया. प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तां प्रायवता पासत आमी मागया. सर्वेस्पर देव तांकां विशेश कृपा दिवन तांकां बळवंत करून दी आनी तांची पिडा गूण करून दी. नाजाल्यार ती पिडा सोसूंक जाय आसची घटाय कृपा तांकां तसो बाळोक जेजू फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया. आमच्या सर्व इराद्या पासून आमी मागया. आमी कृपेन वाडोवंक आमचें क्रिस्ती जिवीत त्याच सोम्याच्या तत्वां मरिफात बरें जावंक आमी जाय आसची कृपा मागया. आमच्या देशा खातीर आमी मागया. आमच्या पवित्र सभे पासत आमी मागया. सर्व मनियारा पासत मागया. लायिका पासत मागया. लायिका फुडाऱ्या पासत आमी मागया. अशें सुमेस्तांनी आमी क्रिस्ताची साक्ष संवसाराक दिवंक देव मनीस जाला. आमचे मदें तो जियेला आनी सदांच जियेतलो म्हणलो संदेश दिवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. आतां मौन रावन सर आमच्यो खासक्यो गरजो त्याच बाळक जेजू मुखार दवरया. प्रार्थुया. हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बोर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज सामकें येवं. तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले तुजे सांगाता श्री आम ते तूं सदैव आनी सदैव फौज गुसीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आमचे बेसांव घालून आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचे बेसांव घालून आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ह्या जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कृतीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतेन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. कारण आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी दड बापा आनी पवित्र आत्मा सांगता आमी तुका आवडूं सदां सर्वता. आमेन. आमकां बाळूक जेजून केल्ल्या सर कृपे बसावंक खातीर आमी ताका अर्गां दिवया.
ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या त्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजो काकोळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातीनी निमान आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावा आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावा आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावा आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावा आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावा आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र समय जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक